कित कोरिया कोरिया Korea. Okay. स्टार्ट. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. मोगाला बापा, मोगाला जेसू, मोगाला पवित्र आत्म्या, हांव तुका अर्घ, मोहिमा आणि दिनवास दिता ह्या दिसा पासत आणि ह्या वेळा पासत. अर्घां दिता बापा आमकां सगळ्यांक राखल्या आणि सांबाळल्या पासत. बापा तुका अर्घां दिता आमकां एक एकल्याक तुमच्या भाव भयणांक तुवें हांगा हाजीर केल्ल्या पासत. तुमचें उतर आयकूंक आनी शिंकूंक च्या वरवीं आमची नवसोरणी जायत वेता आणि आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फावत जाता. बापा तुका अर्घां दिता हांगा आयज आमी सगळीं भयणां आयज आमी तुजें उतर शिंकतल्या त्या वरवीं आमची नवसोरणी जायत वेता आणि आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फावत जाता. तीच कृपा घेवन आमी दुसऱ्या आमच्या भाव भयणांक जेजूची आनी त्या उतराची समजणी दिवंक तांच्या जिवितांत नवसोरणी आणि आमी जो जेजूचो मोग आनी बरेपण अनुभवलां तें तांकांय सांगूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा फावो कर. हें हांव मागणें करतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. Amen. 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 Praise God. Okay, testimony. Hello, testimony hai konalo. Praise Jesus. Praise God. Hello. हांव एक सांगता आमगेली. प्रेज गॉड. जेजू कारगा आमी आतां सिस्टरीन प्रेयर केलें न्हू. आमी जो देवा मोग अनुभवला तो आमी एकामेका सवे वांटूंक आमी एकटवले म्हूण. प्रेज गॉड. सो कितें जालें म्हाका न्हू मुगे पयलीं घोवाक बरी तोंड जाली, जोर बी येवपा लागलो. प्रेज जिजस. आनी मागीर तो हें जाता म्हणल्यार मुगे म्हाकाय जालें. बट इतली तोंडी आनी इतली हें आसून सुद्दां लायक आय वॉज फिल्ड विथ दॅट सुपर नॅचरल एनर्जी कित्याक हांव मुगे टांगसान प्रे कोता मुगे देवागे उतर आहा मुश तोंडा. सो प्रेज गॉड. सो आय वॉज एबल टू डू ऑल द वर्क इन द हावस जे आमकां लागता. उदो बी कितू तोंड येतात हे बी घालपा. बट प्रेज गॉड हांव कितें सांगता की आतां देवागे उतर मेळ्ळें आनी पवित्र आत्म्यागे सुपर नॅचरल बॉड जे आमचे भितू हा. ओके. सो ते बॉडान हांव आमगे सोगलें घरांतू काम आनी हूंय एक पाटी आमकां भायर सुद्दां वचपा पडलें अर्जंट. सो तेंय काम जालें. सो सोगलीं काम जाताय. पयलीं कितें जातालें ना तोंड जालो हांय जालो भायर सोच न्हू पावस पडटा एशको आडकोड एश पडटाल्यो. बट ना आतां आमकां खबर हा की देवागे उतर देवान आमकां सोगलीं करून दवरला आनी देवागे पवित्र आत्मा आमचे भितर हा जो आमकां गायड कोता डायरेक्ट कोता. यू नो. सो प्रेज गॉड. सो एवरीथींग कंटिन्यूड इवन दो देर वॉज कोल्ड देर वॉज बॉडी पेन आनी कान बंद आनी एवरीथींग बट द वर्ड कंटिन्यूड. सो हांव देव अर्घ दिता. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Howsly na kita amla bay? Yeah. The property paper जाताले. So आमगे वाबरे गेलो म्हूण मागीर ते held up जायन उरले. So तेक लागून आतां हांव येयले मुटरी हांवें म्हळें the spirit of Lord is upon the advocates and all the officials and the favor of God is upon me. Lord, you know that my paperwork is in your hand and I'm fully satisfied that it will be done according to your will. आनी हांव गेलें मारगांव गेलें भावागेन आनी तो एडवोकेट म्हाका म्हणपा लागलो तुका एक हें कोन्न दिवपा पडटली एफिडेविट आनी तें तुगे मागीर रोखडें जातलें फास्ट जातलो प्रोसेस. आय मीन प्रेज गॉड. आनी तें पयर लास्ट वीक हांव कोन्न येयलें तें. सो आय प्रेज गॉड म्हणजे मागीर हेल्ड अप जायन आसलो काम जालें फायनली. Praise God. Jesu karga. Praise God. Jesu karga. Praise Jesus. Praise God. Thank you, See, Jesus. God's favor is always upon us. Yes. Praise God. प्रेज गॉड. सांगो सिस्टर हांव गेले जुनान जॉईन जालोलें आनी ह्या वर्स जालें जॉईन जाल्या आनी मुगे जिवितान जायत बरेपण मेळ्ळें. आनी हांव कितें जातालें पयलें म्हाका कितें जाल्यार रोखडें भितालें खंय मुगे बाबा कोण चयतलो कितें जातलें कितें येदें कितें जाल्यार रोखडें डॉक्टरागे वचपा इश्ट जाता मुगेलें. पूण हे पाट कितें जालें
म्हाका फाटल्यासान तोंडेन दिसता म्हाका सारकी पेन येताली हातल्यान गुटाचेर बी अशें करून आनी उठोवं जायनाहलोलें सकाळीचें अशें हालोवन हातीन बोरीन जायन उठतालें आनी इतू सारकी पेन येताली. पयलीं हांवें मूग लायला आनी कितें केलें जायत केलें गुळी बी गेल्यो पेन किलर. मागीर 2 दिसान हांवें कितें केलें हांवें उठ्ठासो जेजू नांव घेयलें जेजू कोन्न उठोलें. मागीर मातशें थोडें जालें मुगे पेन आनी मागीर स्क्रिप्चर स्टार्ट केलें स्क्रिप्चर बी म्हळें आनी तेशें कोन्न हांव मुगेलें 2-3 दीस जाले. मागीर सारकें स्लो कोन्न मुगेली आतां पेन सारकी गेली आनी डॉक्टरागेर देखून हांव गेलें ना आनी हांव कितें जातालें पयलीं कितें जाल्यार रोखडें डॉक्टरागेर वयतालें. पूण आतां हांव स्क्रिप्चराचेर जेजूगे उतराचेरू हांव बरो जाता म्हूण देवा जेसू हांव आर्गां दिता. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Jesu Praise karga. God. Thank you, Praise Jesus. God. Praise God. Very true, sister. Praise Jesus. See, आणि ते उतर तू लोईत रावता न्ही ते उतर जिवीत जाता न्ही तुज भितरी. Hoy. Praise God. Praise God. Hmm. Awesome. सांगो जाय मुगे चेडवाचें तेगे कितें जाता म्हणून सांगो बट कॉन्फिडन्स तेगे सदां पयलीं लो आसतालें तेका हांव कितें सांगतालीं तूं बरें आहा तूं हुशार आहा बट तूं कितें तूं पार्ट भाग घेयना केन्ना मोदें तें तेशें कोन्न जालो अशें बट तें बायबल क्लासीस अटेंड कोत्ता तें थर्सडेचे सिस्टर मारियागले तें भुरग्यांगे क्लास अटेंड कोता आनी तें उत्तर तेज काना पोण आनी आमी तेक मागीर हांवूय कितें तेका सांगोता कितें म्हाका शेअर करपा जाय तें आतां तें हे वर्सा इतू तेगे डिफरन्स आहा की हे 5th स्टँडर्डान गेलें तेदोन तें शी इज सोगलें तें प्रेज गॉड एक्सेल एश कोता सारकें शी इज गूड एट एवरीथींग आनी मेन म्हळ्यार कितें तें हांवें चोयलां की आनी तेगे जायत फ्रेंडींग सोरायज मातशें आहा हिंगा सोगले भुरग्यां एश जालो आहा एक ना एकलो एबसेंट आसता मागीर तेगे हांवें कितें चोयलां की देवागे मोग तेगे काळजां इतू बोल्लो आहा की तें शी शेअरिंग इट वीथ एवरीवन आतां तें इस क्लासान येता लिटरली तेका चोयलां आमी 2 विक्सान कोण ना कोण एबसेंट आसता आनी तें कितें कोता येताच फर्स्ट थिंग बुक्स उगोटा फोटो काडटा वॉट्सएप कोत्ता फ्रेंड्सांक Praise God. सद्दां ओय हांव तेका जेवण वाडून रेडी रावता आनी हांव सोडिता मागीर तें म्हाका म्हणटलें डिस्टर्ब कोनाका हांव ऑडियो मेसेज धाडटा एक्सप्लेन आनी कोत्तोलें ऑडियो Praise मेसेज God. धाडटोलें आनीक दुसरें म्हळ्यार तें कोत्ता आनी आज 3 फ्रेंड एबसेंट मागीर तिगांयकूय सेपरेट ऑडियो मेसेजीस आनी Praise तिगांयकूय God. नोट्स तो इतू मोग चोयला आनी सारकें एकदम हॅपीनेस इतू खुशालकाय भोगोता की देवागे उत्तर एवरी एरिया ऑफ आवर लायफान तें आमकां हेल्प कोत्ता आदार Praise दिता God. आर्गां जेजूक सो Argan Jesu. आर्गां जेजूक दिता देवाक आनी हांव तें स्क्रिप्चर कन्फेस कोता ह्या दिसांनी तें लुकास 2:52 कितें मुगे चेडूं जाणवायेन जेजू भाशेन जेजू तुजे Hoy. भाशेन तें Grew in जाणवायेन wisdom and stature. पिरायेन Yeah. होय Anglotin. Praise God. Isaiah आनी 11:2. ऑल्सो ल्यूक 2:52 दिसता म्हाका तें तितूय आहा आनीक आनी हांव हें कन्फेस कोत्ता बिलीव कोत्ता की शी इज ग्रोईंग इन द फेवर ऑफ इन द आयज ऑफ गॉड एज वेल एज इन द फेवर ऑफ लायक आयज ऑफ ह्युमन कायंड तें स्क्रिप्चर आहा न्हू तें Hoy. she's so in scripture I'm confess I'm believing in this Praise God. scripture and Praise it's God. I can see that so argandita jezuk Praise ते सगळे बरेपणा पासत मुगे चेडवागे जिवितांत आय कॅन सी दॅट लव ऑफ क्रायस्ट अँड शी शेअरिंग इट वीथ अदर्स तें बरें दिसता आमी तेका सांगनाय काय आपणू जायन कोत्तें सो तो हुस्को आहा तेका दुसऱ्यांचो सो गुड टू सी दॅट आर्गां जेजू God. Argan Jesu. And also on Thursday, भुरगीं जाणो ते उतर दिताय ती Thursday कितू टेस्टिमनी घेवन येताय सामकी. Isn't it, Flavia? आनी इल्ली वसता देखून आम कितकोन मातशें लॉज येताय हार्ट जाताय ती इल्लें देखून सांगताय थिंगा कितेंय अशें Praise God. really आर्गां जेजूक म्हणजे दे कॅन सी मिरेकल्स इन एवरीथिंग ते देवागे दे कॅन सी द हँड ऑफ गॉड ती सांगताय पाटसोन नाय ती सांगपाक होय. Praise God. Praise God. आमी हें घालया कित जाणो Ephesians 3:20 Okay. घालया आपले पप्पाच्या पदवेन आमचे भितर जो आपले Correct. काम करीत आसा या तर पप्पाच्यानच काय बरं कोण सांगिल्लें बरें कोण सांगिल्लें तें नाही. And that's so true, you know.
Thank you, Jesus. Perpetua, what go by? 320. Mark वाचूलाय सिस्टर तुवें? Oi. Praise God. आपले आमचे भितर जो आपलें काम करीत आसा आमचे मागूंक आमच्या प्रार्थना जाता. मागून प्रार्थूंक जाता वो आमी कळपूंक शकता ताचे परस ओगलें करूंक ताका पदवी शक्ती आसा. Praise God. Praise God. God. Praise Jesus. This na tuka Perpetua? होय सिस्टर Ani koण ha? Praise God. Praise God. Ani koण to ha? Come on. Praise Jesus. Praise God. Hello? Hello? इतली वागड मोडांतल्यान देव आमकां राखल्यान सांबाळल्यान सगळ्यां खातीर बापा कारगां दिता आयच्या दिसाक. Argan tuka Papa. सगळ्यांक राखता आनी सांबाळटा म्हणून दर्याशी आहाय लोकांक आनी सगळे सुवातीर जंय पयस येतात वयतात तांकां आनी सगळ्यांक Argan tuka Jesus. देवा कारगां. Deha Praise karga. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ही टेस्टिमनी आमची सगळ्यांची. Yes. Praise Praise God. Praise God. कोण पण आसतलो आनीक. Hello? बरें, हें करुया? Recap korea, oi sister. Sister, how are you, Samu? Sang sister. I sang sister. Sang brother. Nice to hear you. Yes. Please. Sister, I know driving theory pass. Theory pass Okay. करून मागीर हांव दोन पावट ड्रायव्हिंग फेल जालो हिंगा. मागीर ती थियरी एक्सपायर जाली पॅन्डमिक जाता. आनी आतां हांवें रिआन्सर केली. आनी म्हाका मागीर डेट मेळना जाली हिंगा. डेटी सारक्योच हे आहा पॅक्ट आहा सारक्यो. आनी मागीर म्हाका कोण एकल्यान इन्स्ट्रक्टर दिलो. तो म्हणपाक लागलो तोच तुका डेटी बाय हें करतलो. मातशे पयशे म्हाजे सुबेज घेता. आनी ओके म्हणून. आनी हांवें क्लासीस घेवपाक कॉमर्स जालो ते आनी म्हळ्यार हे पावट म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार तूं तुज्या आदारान हांवें ड्रायव्हिंग लायसन्स पास जातलो कित्याक ऑलरेडी हांवें मोर दॅन £2,000 हिंगा एक्सपेंड केले. हांवें हे पावट आनी घेवन फेल जावपाक पास जातलो तुज्या आदारान. आनी एक स्क्रिप्चर घेयला हांवें हुबाकू 2:2 and 3. इमॅजिनेशन. आनी ते हांवें बरोवन दवरलें म्हाजें विजन हांव पास जातलो. आनी सिस्टर आनी फर्स्ट अटेम्प्ट हांव पास जालो ड्रायव्हिंग लायसन्स. Praise God. Hallelujah. Jesus karga. Praise God. Praise God. Wonderful. Thank you, Jesus. So wonderful. Yes. तू ते विजन केले आणि तू त्या विजनाचेर राव जियेलो विजनाचेर. Praise God. You made it alive. Oh, so beautiful. आनी सिस्टर आमी आतां सगळीं फाल्यां गोंया वयताय. Oh, Jesus karga. wow. Going we north south. नॉर्थाक गोवा वेल्या. Oh, Goa is Elias, isn't it? Oh, Elias सांगता. And come with the word of God at Majorda Sundays. Okay, sister. Praise God. Then you'll see the mighty warrior Jonina. All the Jesse Island people are there. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Derek. Praise God. Ani kona ha? Hello? Praise Jesus. It's all by Osli. Yes, sister.
प्रेज गॉड. गेल्या बुधवारा भाव विन्संटान आमकां शिकयलें कशे भाशेन शेतकामत्या भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत बी वोंपूंक जाता तें. देव आपल्या उतराक विस्वाशी, ह्याच पासत आमी ताचें उतर घेवन मागणें करूंक गरज. दिनवासनेचे मागणें न्हय, पूण मागपाचें न्हय, पूण दिनवासनेचे मागणें आमचें जावं दी. भावान आमकां समजायलें की देवान सगळें रोखून जातोच आदामाक रचलो, पूण आदामान सगळें इबाड करून उडयलें. तरी आसतना देवान आमकां सोडूंक ना. जेजून आमच्या पातकां पासत खुर्सार मेलो आनी जें आमी सोसूंक जाय आसलें तें जेजून सोंसलें. आनी जेजून खुर्सार रावन बापाक सांगलें सगळें सोंपादलें. जे वरवीं आमी दुसऱ्या दुसऱ्या देशांत दुसरे भाशेन करन्सी जोडटा तेच वरवीं आमकां कितें जाय तें आमच्यान घेवंक जाता. पूण जेन्ना आमचे लागीं भावार्थ आसता तेन्ना जेजून आमकां तयार दवरलोलें तें आमच्यान येता. कोरिंथकारांतले चिटींत आमकां मेळटा जेन्ना आमी शेतकामत्या भाशेन बी घालता तेन्ना तें बी दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडटा. देखून खूब लोक देवाक दिनवासूंक पावता. आमी जायते पावटी गरिबांक आमगेलो आदार दिता, पूण तेच बरोबर देवाचे उतराची सोजमणी दिवंक चड गरज. 2 Corinthians 9 आमकां सांगता सोजमणी मेळपाक आमकां भावान एक उदाहरण दिलें. जे भाशेन आमी आमच्यो वस्तू चड तेंप उजार करिना जाल्यार त्यो वस्तू पिड्यार जातात. जेजू आमकां सगळ्यांक विचारता आमच्या हातांत कितें आसा. आमी जें उजार करिना तें तूं कोणाच्याय जिवितांत तरी वोप. आनी आमी सगळ्यांनी लिस्ट करपाक गरज आमच्या हातांत कितें कितें आसा तें आनी मागणें करूंक गरज. आनी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी घेवंक आमकां सगळ्यांच्या जिवितांत ती गरजेची. भावान आमकां एक भवायकी दिली. जेन्ना ती घालपाक आसली तेन्ना ताणी दुडू एकठांय करून एक फ्लॅट घेतलें आनी 3 वर्सांनी जेन्ना ती परत गेली तेन्ना पवित्र आत्म्यान ताका उगडास केलो. तुजे लागीं फ्लॅट आसा तें, पूण तितूंत कोण रावना आनी पवित्र आत्मो ताका सुचयता तें फ्लॅट कोणाक गरजेवंतांक तरी रावंक दी. आनी एक फामील 5 वर्सां थंय रावली. उपरांत आनी एक मनशा कडेन भावान कॉन्ट्रॅक्ट केलो आनी आयज पासून तो रेंट फारीक उरता. जेन्ना भावान तें बी ते फामिलींत घातलें त्या फामिलींक देवाचें उतर मेळ्ळें आनी भावाच्या जिवितांत जायतें बरेपण भितर सरलें. एक बियां उदेशी देवान शिकार आमकां भोरून फळां दिलीं. आमी पवित्र आत्म्याची मागूंक जाय जें म्हज्या जिवितांत ह्या वेळार हांव कितें अणभवतां तें. जेजू आमकां आश्वासन दिता जें बी तूं दुसऱ्यांच्या जिवितांत घालताय ताचें पीक तुका भरपूर मेळटलें, पूण तुजे हात ल्हान आसतले तें घेवंक. कित्याक देव व्हरतो सोर ओतून तुज्या हातांत घालतलो. थँक यू जीसस. आमेन. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Praise God. God. जेजू कार इल्लें कोण शेअर करूया आमी. ओके Okay, okay, sister. आमगे बारके उठता हिंगा. Okay. प्रीती जनीना. Praise God. Yes, sister. ओके इल्लेशें कितें शेअर करूया लायक यू नो फ्रॉम युअर Okay. हार्ट लेट द होली स्पिरिट स्पीक. Yes. प्रेज गॉड. पळयता मैं घाल तुजी उतरां उलोय आमचे ताये वेळार. ओके स्टार्ट कोत्ता. आमी पयलीं
पवित्र आत्म्या ओळखची न्ही पयले आमी देवाची ओळख आमची आत्म्यांत येवची न्ही पयले आमी कसली जिवीत सादताली मौजेचे एक संवसारीक हिंग हूंय कितें जाला थिंग या थिंग कितें जाला अशें अशें करून जायती पळय आमी आयकताली संवसारीक पूण तितूंतल्यान आमी बारीक एशें कोत्ताली देवाचें पूण आमकां देवाचो मोग आसलो भितरल्यान तो आसलो पूण आमी ते भायल्यांतल्यान ते आमकां कळोंक ना पूण पवित्र आत्मो आमचो मोग करीत आसलो सगली वाटांनी तो आमकां आपलो आदार दितालो सांगात दितालो पूण आमकां तें कळना आहलोलें कित्याक तितली आमकां देवाची ओळख नासली पूण तेका आमची आसली ताणें आमकां सांडूंक ना वो आमकां सोडूंक दिवंक ना कसलें आमी वयर सकयल जाल्या कसली आमचेर पिडा कसलें कितें येयलेंय जालें जाल्यार तेणें आमकां पवित्र आत्म्यान सांगात दिलो आदार दिलो राखली आमकां सांबाळली पूण जेन्ना कितेंय तरी आमच्या आत्म्यांत एक देवाची उतराचें आमकां कोणा वरवीं वो आमीच फुडें सरोन देवाच्या उतरा कडेन आमी येयलीं तेन्ना देवान आमकां कितें करून दवरलां वो आपूण तुमचो मोग कोत्ताल म्हूण आमकां सगल्या आपल्या उतरांतल्यान तो आमकां ओळख दिता वो तेणें आमकां दाखयता तो आपूण कितलो तुमच्या सांगाताक आसा हांव तुका सांडचो ना सोडचो ना ताच्यो बासावण्यो ताची उतरां खरें सत्य जावन आसात कित्याक आमचेर वयर सकयल येयलो इतल्यानूय देखून आमी देव आमचे सांगाताकूच आसलो म्हूण आमकां हे वेळार आमच्यान अनुभवूंक जाता वो आमकां दाखोवन दिता पवित्र आत्मो आपूण कितलो मोग तो देखून तो आमकां सोडना तशेंच आतां आमी ताका सोडना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचेशी वचून ताच्या उतराशी वचून वो दुसऱ्यांकूय तें उतर आमी दिवं कित्याक जशें हे वेळार आमी अनुभवलोलें आहा देवाक तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक दिवंक देवाचो अनुभव कित्याक संवसारांत आमी जियेताय देवाच्या आसऱ्यांत आमी आसाय पूण संवसार कसो चलता तेंय आमकां दिश्टी पडटा पूण तितूंतल्यान मनशाचें खरें बरें जिवीत आहा जाल्यार देवाच्या उतरांतल्यान तें न्हय संवसारीक कितें आमकां दिश्टी पडटा वो एक आमी आयकता एक आमकां उलोयताय ते आयकोंक येता सगळें संवसाराक कितें दिश्टी पडटा तितून खरें शांतीचें जिवीत जावन आसा म्हणटाय तें देवाच्या उतरांतल्यान मनशाक देखूनच आमी अदीक आनी अदीक देवाचे जाणवायेंत आमी वाडोंक गरज अदीक आनी अदीक आमी देवाचे उतर जाणो जावंक गरज आनी तें दुसऱ्यांक दिवंक कित्याक हे वेळार जायतीं जाणां भाव भयणां नकत देवाच्या उतरांतल्यान मनशाक जिवीत आसा म्हणून कित्याक संवसारींतल्यान मनीस कित्याक आयकोन संवसारींतली जाणवाय संवसारांतली मोज संवसारांतलें खाणां जेवणां जे मनशाक ओडून वतात पयशांचो इबाड करून जायती भाशेन नेसनाचेर संवसारी मोजेन ते मनशाक जिवीत दिना तें 2 दिसांचें पूण जेन्ना संवसारांतूच जियेतना देवाक आमी अनुभवून घेयलो आनी देवाक आमी अनुभवून घेतलोलीं आसाय तीं दुसऱ्यांक हे वेळार खरेंच तांकां जे मनशाक आतां जीं भाव भयणां आमचीच म्हणूंक जाता जे तांकां मेळूंक ना तांचे पासत आमी मागूंक आनी फुडें पायल आमची पावलां घालूंक आनी तांकां देवाची खरीच ती ओळख दिवंक देवाच्या सुबापणाचें जिवीत तांकां अनुभव मेळूंक कित्याक देव जिवो आसा ताच्या उतरांतल्यान देवाचें उतर जिवें तें बलिश्ट तें जीव तें उतर उलयल्यारूच ती आमकां कळोन येता पूण मनशाक आमी जायतीं जाणां आमचीच भाव भयणी आसाय आमचीच गोची आसाय तांकां हे भाशेन आमी खरें सांगलें जाल्यार तांकां ती ओळख मेळना पूण जेन्ना आमी तेंचे पासत मागूंक गरजेचें आनी दुसऱ्यांक खरेंच फुडें सरून तांकां तें उतर दिवंक गरजेचें हे वेळार कित्याक
जायतीं जाणां हे वेळार आशेतात देवाच्या उतराक, पूण जायते वायटवे बांदपासान ती बांदलेली आसात. देखून आमी सगळ्यांनी दिसाचे दिसा आमी ह्या कुटुंबा पासत, आमच्याच गोठच्या पासत, आमच्याच कुटुंबा पासत आमी मागूंक गरज पवित्र आत्म्याताय. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेसू, पवित्र आत्म्या. Amen. Amen. Praise God. आर्गां जेजूक. सारकी सांगिल्लें सिस्टर. प्रेज गॉड. की मुगे म्हळ्यार कितें आहलोलें की म्हाका एक गरज आहलोली म्हूण हांव लायक जाता तितू पयलो हांव तितू हें कोन्न आहलें फकत मिसा बी वयतालें रेतीर बी तितली म्हाका इंट्रस्ट हें जायनाहलो पयलो. प्रेज गॉड. बट जेन्ना मुगे जिवितांत कितें एक उणपण एस जालें, एक वॉयड एस जालें, एक एम्प्टीनेस एस जालें, लायक टू फील दॅट एम्प्टीनेस, मागीर हांव मुगे सगली रोजार बी हें कोतालें, प्रेयर बी कोतालें. प्रेज गॉड. जायतें देखून लायक एशको सांडलो जिवीत, भिरांकूळ जिवीत हांव जियेलें. प्रेज गॉड. फिल्ड विथ फियर अशें लायक प्रेज गॉड. बट जेन्ना देवागे उतर म्हाका मेळ्ळें, जेन्ना देवागे उतर म्हाका हें जालें, देवान आपल्यागे उतरांतल्यान आपल्यागे मोग दाखयलो. पयलीं कितें आहलोलें, इवन जेन्ना उतर मेळ्ळो त्या दोडा मोग तो तितू हें जावं ना म्हाका. प्रेज गॉड. मोग तितू पयलीं कित्याक पयलीं फोकस खूंय आसता ती गरज कित्या आहा पडे ती मेळपा आसा. जावपाक. होय समजणी ना, होय, समजणी. समजणी ना समजणी म्हाका. ना. होय. आनी हांव सांगत म्हूण आतां म्हणजे हांव लायक 21 असो हें आहा, बट म्हाका खोरी ओळख म्हणटाय ती द ट्रू हें म्हणटाय ती आतां जाता. हे वर्सा म्हाका जायती देवागे उतराची सोजमणी, देवागे मोग हे दिसा हांव मुगे आगापे लव आतां प्रॅक्टीस करपा हें केलां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. होय, Thank you. आतां स्टार्ट जाला. कित्याक हेच्या पयलीं म्हाका भारतान म्हाका मेळ्ळा ना न्हू, मेळ्ळो जायत मेळ्ळो हा, बट तो मोग आसना. तो मोग सारको म्हणजे Praise देवागे खरो मोग अनुभवपा ते मुगे आत कमेस जाला. आनी हांव तुमकां सांगता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. म्हणजे म्हाका ते कन्विक्शन आतां जाला, लायक फेथ वर्क्स थ्रू लव, लव देवागे मोग हा तो सारको अनुभवपा मुगे हें जाला. आनी जायत आडकोड येताय एश न्हू की रोखडे जाता ना, जायना. जायत आडकोड येता. यू हॅव टू डाय टू युअर सेल्फ, डाय टू युअर फ्लॅश. ओके. दुसरें तुका जायत एशको जायत आडकोड येता, कित्याक तेका सैतानाकूय नाका आमी ते मोगान चल्लोली, सो तो जायत आडकोड हाडटा. बट हांव पडटा तोरूय हांव उठोता, कित्याक म्हाका पवित्र आत्मा उठयता, पवित्र आत्मा म्हाका आदार दिता, पवित्र आत्मा आपल्यागे बोडान म्हाका बोधता आनी म्हाका फुडली पावल मारपा म्हाका तो आदार कोता. सो नेवर गिव अप. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक पाट सिच्युएशन इतू चड जाता तुका दिसता कांय वाट ना अशें दिसता, बट कांय नाही सो यू हँग ऑन, दे गॉड इज विथ यू. देवागे उतर सांगत न्हू, उज्यांतल्यान गेल्यार तूं लासपाना, उदकांतल्यान गेल्यार कित्याक देव हा तुजे बारबो. केसर भिरांत ती कांय भिरांत ना. ही इज विथ यू एंड ही इज टेकिंग यू थ्रू दॅट. प्रेज गॉड. सो हे हांव हे दिसा अनुभवता. पयलीं कितें जाता, पयलीं आयकतालें टिचिंगा, शेअरिंगूय कोत्तालें, बट तितली हें जावं ना. बट आतां जाता. ह्या वर्सा म्हाका जायते देवागे बरपण, देवागे मोगा म्हाका जायत हें जाला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. सो या, प्रेज गॉड. चलता. प्रेज जीसस. बट उतरूय कंटिन्युअस आहा. देवागे उतर चालू आसपा जाय. तुगे जिवितांत कितेंय बरें वायट कितेंय जालो, उतर चालू दवरपाचें. द वर्ड हॅज टू कंटिन्यू. एक म्हाका सारकें हें जाला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise Jesus. होय. आनी हांवें चोयलां बरपण, हांवें जायत चोयलां मुगे जिवितांत. दो द थिंग्स आर देर, ते फॅक्ट्स आहाय, बट देर इज पीस, शांती हा देवागे उतरांतल्यान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. दॅट गॉड इज विथ यू एंड इन दी एंड आय एम विक्टोरियस. प्रेज गॉड. ही विक्ट्री घेवन हांव चलता थ्रू दस ट्रायल्स. प्रेज गॉड. दॅट द विक्ट्री बिलोंग्स टू मी. प्रेज गॉड. ते पयलो प्रायज घेवन हांव चलता. प्रायज खूंय मेळटा, डिमांड मेळटा न्हू, सो हांव तो मुगे घेनू चलता. दॅट आय नो आय एम विक्टोरियस. आय एम मेड विक्टोरियस थ्रू क्रायस्ट जीसस. सो येस, प्रेज गॉड. थँक यू गॉड. जीसस. आमगे जीजीसी कित सांगत ते चोया. जीसस. आणि सारखें सिस्टर जोनिनानी सांगिल्ले भाशेन आमगल्या जिवितांत आम नोदोर माल जाल्यारय हांव मिगल्या जिवितांत दाखलेपणी सांत पुसान जेजूस देव सोद्दां आमचे बारबो आहलोलो. तेणें केन्ना आमकां सोडूं ना. सोद्दां खूंय तेणें भायर काडलां, कितें कोश्टां आसून तेणें एवरी टायम तेणें भायर काडलां. आमकां कितू बरेंपण दिलें तेणें. आनी आतां हो टायम आमी तेका विश्वासी, तो सदां विश्वासी आहलो
And we have to be, it's time for us to be faithful to him. Now that we are in the word, we know the word, we know the truth. आमकां तें सत कितें कळटें आतां आमी तेक विश्वासी रावपाचें. So सारकें सिस्टर इवन फातिमान सांगिलां agape love तींत ऑपरेट करपाचें मातशें डिफिकल्ट, बट येस, थँक यू सिस्टर, आमकां कांय रिमाइंडर दिलो. We also need to operate daily life on सारकी गरज to operate through agape love, the love जेजू देव कितको आमकां कोत्ता तेसो आमी ऑपरेट करपा, आमी चलपा ते मोगान very important. Very So, important. Yes, yes. sister. And पवित्र आत्मा आदार दिता आमकां. ओय प्रेज गॉड. आतां आमकां तेगे ओडो खानो पवित्र आत्म्या आली. प्रेज गॉड की तो आमकां सांगा दित. पयलीं आमी गिव अप कोत्ताले, आमकां जायनासलें. प्रेज गॉड. बट आतां आमी तेजे ओडोक आनी ओदीक वाडत वयता तितले आमी तेगे हितून घोट जाता. एंड दॅट इज हाव वी आर एबल टू. कित्याक पयलीं जेन्ना आमी जेसू सोत मानताय, जेसू आपणायताय, तेन्ना पयलीं आमकां मोग मेळटा. बट आमी ते मोगान ऑपरेट जायनाय न्हू. प्रेज गॉड. चुकताय आमी ते मोगान ऑपरेट करपा. Praise God. But now with the help of the Holy Spirit, we know that we are to operate in that love. Praise God. पूण आमी नकोय आसली न्हू पवित्र आत्म्याक ओय. कशें करून उलोवपा जाय, तो आमकोडे ओय उलयता सिस्टर. म्हण आमी नको आहली. नॉका जी आली. जी ओय. आमी शिकपा बसली, शिकत रावली, आयकत रावली, तेन्ना आमकां कळ्ळें आमी पवित्र आत्म्याक उलोवपा जाय. आमी संवसारा कडेन चड उलयताय पवित्र आत्म्याक उलयताली ना. ना सिस्टर ना. इवन उतरान येन देखू म्हाका जायती जाय तेंपान म्हाका हें जाला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी आतां आमी सारकी कॉन्शियस आहाय की तो पवित्र आत्मा कित्यान तो आदार कोता. Be it spiritual life, practical life, खूंय तो आदार दिता. स्मॉल एग्जांपल हांव सांगता. मुगे चोड टेबल्स लर्न कोतालें आनी तेका नेक्स्ट डे मातशें ते डॉजिंग टेबल्स टीचर खुंयचें विचारून जात तेका, मागीर तें मातशें सगळें तें नर्वस हें जातालें. आनी तेका एकू हांवें बेश्टें पवित्र आत्म्यान म्हळें तेका खुंयचें तो काय तेका बेश्टें हांव सांगता आनी हांवें बेश्टें तेका म्हळें वो टेबल तुका येतलो म्हूण. आनी तेका नेक्स्ट डे हांवें विचारलें तूं खुंयचो टेबल येयल्लो, ते म्हाका सांगता तोच टेबल हांवें सांगलो तो येयलो म्हूण तेका. सो म्हाका इतू सारकें हें दिसता की पवित्र आत्मा खुंयचे एरिया ऑफ आवर लायफ तो आमकां आदार कोत्ता. सारकें आमी फकत तेजेर डिपेंड जावपा जाय. एवरीथींग तेजेर सोडपा जाय. कसलेंय काम तो कोण आदार दिना म्हूण ना. देर इज नो लिमिट, बाउंड्रीज नाय की तेज्यान हेल्प करूंक जायना म्हूण खुंयच्या एरियान. सो लिटल थिंग्स कितू सारकें एम्पावर्ड दिसताय सारकें बिकॉज वी हॅव द होली स्पिरिट. Yes, आनी praise. आनी हांव पयलीं नॉका आहलोलें. हांव फकत जाण आहलोलें देव बाप आहा, जेजू आहा आनी सायबी माय आहा म्हूण. हे तिनी जाण आहलें. पवित्र आत्म्या तरी हांवें इम्पॉर्टन्स दिवं ना केन्नाय. हें उतरां येयलें कळ्ळें की कितू गरजेन देवान जेजू आमकां दीन गेल म्हूण पवित्र आत्मा. फॉर एवर आम सासनाक आमचे बारा रावपाक. सो आर्गां जेजूक नाव वी नो वी हॅव हिम. आमचे भितर आहा म्हूण तो. पूण फकत जेसयाले मातशे उतरा कडेन येवनूच कळल्या पवित्र आत्म्याची ओळख. हें मात जाल्यार हांव 100% बरोवन दिता. ट्रू नॉलेज सिस्टर. कोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयता कित्याक आमकां मिसाचें बलिदान आसल्यार केन्ना पवित्र आत्म्याची ओळख मेळोंक ना. केन्ना मेळोंक ना. पूण जेसयाले टिमींत येवन पवित्र आत्मा तितूंतल्यान उलोवन आमकां कळ्ळें पवित्र आत्मा कोण आनी आमी पवित्र आत्म्या कडेन उलोवंक गरजेचें. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू होली स्पिरिट. आनी तो आमकां हें द्या उतरां आमकां ओळख दिता सिस्टर. दिता ओदीक आनी ओदीक जाणवाय दीत रावता. दीत आहा. प्रेज गॉड. ओन्ली वी हॅव टू लायक सांगिल्ले ते भाशेन देव सदां विस्वाशी. प्रेज गॉड. आमचे हार्ट डिझायर वाडोंक जाय. ओय प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. फातिमा उलयत काय आमगेले? एक भयण आहा. भयण म्हणल्यार म्हाजी फ्रेंड तें. सो तेका जायते फावटी अशें करून देवाचें तोट दितालें पूण तें मानून घेयनाहलें. पूण आनी तें चडशें न्हू अशें करून सांतांतोनीचेर विस्वास करता आनी तें नोयेना बीन जायती करी तें. एक दीस तेका देवाच्या उतराची ओळख सांगलें. सो तेन्ना तो कानार घेवना. बट सडनली तेगेलें बायगे बायक शेणली वेसपा तेगे बायेन
आवाज येता ना So ना आनी तेगे कोणालो हय praise God. ओके सो तेगे बायेन हे न्यू वेस्पा चोरून वयली कामाच्या जाग्याचेर हम्म. ती चोरून वयली आणि मागीर त्याने एक दीस सडनली म्हाका फोन केलो जॉनीना जाणा मुगे बायेगे बायक चोरून वयली वय म्हणलें बेगीन तेका हांवें मॅथ्यू 10:26-27 स्क्रिप्चर दिलो आनी हो स्क्रिप्चर म्हणून तूं उलोयत राव तुगे बाये सांग आनी तुमी राव म्हणून कित्तोचो येतो राव हय मातशें हय घालया praise God. सांडलेल्यो वस्तू मेळटात लूक 8:17 बतो हय लूक 8:17 and Matthew 10:26 ना दापलेलें उरते केन्ना लिपोवचे ना तो स्क्रिप्चर सो रे भयणीक हांवें हो स्क्रिप्चर दिलो आनी तेका सांगलें हो स्क्रिप्चर तूं म्हणीत राव आ म्हणा लागली आनी ती म्हणीत रावली तेन्ना म्हाका तितली पवित्र आत्म्याची ओळख नाहली जस्ट 1.5 year back ते आनी म्हाका मागीर सडनली मोतीन येयलें मुगेलें काजन एकलो पुलिसीं काम करता वास्को सो हांवें तेका फोन मारलो मुगे आंटी गेले जावं तो सो तेका हांवें फोन मारलो आनी तेका सांगलें बाबा म्हणलें उमकी बायक म्हणलें सावथ गोवा शेणल्या वय म्हणून लागलो आपणाक पिक्चर धाड म्हणून लागलो आनी 8 दीस जाले तेन्ना ती गेयल्यार आपणा पिक्चर धाड म्हणून बायकाचे हांवें हेंका फोन मारलो बायको म्हाका मातशें तुमगे वेस्पाचे हे नंबर आनी बायकाचो कलर धाड म्हणलें पिक्चर ओके आंटी म्हणून लागलें आनी तेणें तो म्हाका धाडलो हांवें केलो काडला आनी पुलीस इन्स्पेक्टर हांवें फॉवर्ड केलो तो रावता वास्को आनी चोरली तेगे बायक मारगांव सो तेणें 8 दिसां भितर ती गाडी ट्रेस केली ती चोरलोली आनी ती बायक पळय हे सायडीन ही उतर उलोयतालीं देवाचें आनी तेंकां इतली देवाची ओळख नाहली बट एट दॅट वेरी सिच्युएशन तांकां ती गोडली आनी देवान तेंकां मोती घायले म्हाका फोन करपा हांवें तेंकां तो स्क्रिप्चर दिवपा ती म्हणीत रावली तेंकां ही बायक मेवली पळय देवाचें काम कशें तें देवान म्हाका तेका उगडास करून दिवचो हांवें तेका फोन करचो तेका बायक दिवची आनी 8 दिसांनी तेका ती बायक मेळ्ळी Hallelujah, praise God. तेन्ना हेंचो भावार्थ वाडलो पवित्र पुस्तकाचेर नाजाल्यार केन्ना ते अशें कोन्न आयकोन घेयनाहलोलें पूण आमी एकमेका जाप कोरी पूण तितली ते आयकोन घेयना म्हणटा देवाचे उतर पूण केन्ना तरी एक ती बींग गायलोली ती देवा खबर आहलोली पवित्र आत्म्या ते बी हांवें गायलोलें देवाच्या उतराचे तेंचेर पूण ते 1.5 वर्सांनी तेंकां हे सिच्युएशनाक लागून पळय देवान कशी हाडली आनी आतां ही भयण खरेंच इतली म्हणटा ती आपूण उतर आनी मागीर तेका हांव तें उतर दीत रावलें आनी तेंचो भावार्थूय वाडलो तेंच्या घरांतूय हांव गेलें तेंका उतर दिलें आनी आतां ती भयण आनी तांचो कुटुंब ते सांगता इतली म्हणटा आपणाचेर भिरांत येताली ती देवान काडून उडयली पवित्र पुस्तक ते वाचता तेका त्या भायर कोंकणी वाचूं येयना तेका वोसोन हांवें उतर शिकोयन तेका वाचून शिकोवपा लायलें आनी तें आतां वाचता कोंकणी आनी पवित्र स्क्रिप्चर्स ते वाचता केन्ना केन्ना तेगे हांव सॅटर्डेचे हांव तेगे घरा कडेन वयता तेका उतर दिवपा आनी आतां तें पानीनो येवपा लागलां एवरी संडे Praise God, थँक यू जीसस thank you, म्हणटा Jesus. आपणा केन्ना ओळख नाहलोली पवित्र जॉनीना तूंय म्हणटा आपणा सोत उक्ती केले देवाचे आनी आर्कां जेजू थँक यू होली स्पिरिट Thank you, Holy Spirit. You are the vessel, Jonina. Praise Amen God. to it. Thank you, Holy Spirit. काय बरं दिसता सिस्टर जोनीना सदां सांगता हांव सोदिता कोण येतलो कोणा उतर दिता येतोय पळयत आत्म्या खूंय या म्हणोन जाय पळयत आत्म्या चल या कोरया तुगे मनशी तूं म्हाका दिता हांव बासीन बसलें बासीन दिता बाजरान गेलें बाजरान दिता कोणूय तो जावं ट्रॅव्हल करता आसतना पासून पळयत आत्म्या तूं म्हाका टॅक्सी वालो दितलो खुंयचे कसले मोटो दिलो आनी ती मनशां तूं उजार कोत्तलो तेंकां आनी द होली स्पिरिट डज द वर्क Amen. Praise God. and then your soul becomes your heart becomes so joyful when you give the word of God to the people of God.
Thank you, Holy Spirit. कित्याक आमचे आमगे जिविता अनुभवल आनी आमकां खबर आहा ते होय. उतरांतल्यान आमगे जिवीत कितू किती ते. नवसरते चेंज जालते होय. प्लीज गॉड होय. ट्रान्सफॉर्म जालते प्लीज गॉड पण आमची आमगे- कुटुंबान आमच्यान उतर दिवपा जायना आमची कुटुंबा हो प्रेज थंय- गॉड सिस्टर हय होय प्रेज वयर सकयल जायती येता हय तितली सोंपिना ते. ना हय But प्लीज Holy Spirit takes control. He knows when to bring his people. येस प्लीज गॉड कित्याक त्यान म्हणलोले हा जेजू क्रिस्ताचे बावर दवर तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटले. आमेन आमेन Amen. Glorious. Thank you, Holy Spirit. थँक यू होली स्पिरिट सिस्टर हे उतर वाचया न्हू हय प्लीज Yes. गॉड हय त्या पासत कितेंच दांपलेले आसा ते उक्ते जायनासतना उरचे ना आनी लिपलेले आसा ते कळनासतना उरचे ना देखून तांकां भिये नाकात हांव तुमकां काळोखांत सांगता ते तुमी दिसा उजवाडा सांगात आनी कानांत फुटलेले तुमी आयकला ते पाठसार तावन पोरगोट करात प्रेज गॉड जेजू Praise God. Thank you, Jesus. आयज पळय वास्कोची इगोर्जेन देवाची उतर कितकून पोरकूट जाता. Thank you, Holy Spirit. थँक यू होली स्पिरिट हय Holy प्लीज Praise Jesus. Praise Jesus. Guess Fatima. Praise God. I want to discuss Mark John 4:15 to 19. हय Father. तू गॉड हांवें नांव घेतली ना प्रेज गॉड GGC. प्रेज गॉड जॉन 4 4:15 to 19. प्रेज John 4:15 to 19. John 4. हय Samaritan woman. हय बायलेन ताका म्हणले सायबा ते उदक म्हाका दी अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना जेजून तिका म्हणले वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये बायलेन जाप दिली म्हाका घोव ना जेजून तिका परतून म्हणले म्हाका घोव ना हे तुवें सारकें सांगले कित्याक तुका 5 आसले आनी तुज्या सांगाता आसा तोय तुजो घोव न्हय हे तुवें सारकें सांगले बायलेन ताका म्हणले सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें Praise God. Praise God. जाणा जेजू कितकोन समारिया गेलो तो आनी तेक ती समॅरिटन वुमन ते बायको मेळटी आनी जेजू तेका कितकोन ते उदो मागोता आनी ती म्हणटा तुम ज्यूस तरी आमकां लेक नाय समॅरिटन सांग सो तूं मुको पळय उदो कितको मागोता म्हूण आनीक आम सगळीं जाणाय ते समॅरिटन वुमन आतां ही स्टोरी हो चॅप्टर आमकां जॉन अपोस्टल जॉन सांगता अबाउट that Samaritan woman, okay? आणि हे कन्वर्सेशन हे स्क्रिप्चर आमकां दाखयला की ती समॅरिटन वुमन जे कंटेगे कंडिशन आम कित कोताय आयज तुम मोगा उलयताली म्हणटोरी हांवें सकाळीं रिडींग वाचलोलें one of the scriptures shared by one of the pastors and that touched me in the morning actually. Anik I never thought I would have shared it, but Holy Spirit just led me to do it. And I studied saying that I want to speak about this only to you. So Samaritan woman, ते म्हणटा 5 गोवारलोले आनी ओ सोवो तो ती कित्या लागोन गेले आसतली एश कोनू सगळे दादल्यां बरेको इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लव आमी संवसारां आतां कितू कोडेन चोयताय कितू भुरगीं जावं आतां आमगे भुरगीं देखून माय पाय कित कोताय भुरग्यांक मोग दिवपा पावनाय एम आय रायट सगळीं आमी इतुली बिजी जाताय लायफाक टू मेक मनी ओच जाणां पयस करपाक ओच जाण कामां वचपाक ओच जाण आपल्यागे इतू बिजी आसताय
that we forget to give time for our loved ones. आणि एक एक पाटी आमके मोग जाय जाता आणि ते मोगा लागून आम कितली जाण पातकां पडटाय सारकें हो सारकें न्हू होय होय सिस्टर प्रेज गॉड आणि ती सॅमॅरिटन वुमन ते मोग जाय आसलोलो ती आमी ते भाशेनी वी गो टू द रॉंग प्लेसीस फॉर लव आतां आमगे भुरगेचोय तेंक आमी भुरगीं मेळ्ळाय जाल्यार म्हणटरी ते कितें कोताय रिलेशनशिपां वयताय रॉंग रिलेशनशिप्स which leads them to wrong into sin, you know. But in that situation, I'm realize जायनाय की ते wrong म्हण, you know. आम ते focus कोने. आता आमी उतरा आहाय म्हूण आम जाणाय हे wrong, हे न्हू. Am I right? नाजाल्यार for example, me हांव जाल्यार I never feel shy of telling my life, okay? So हांव दुसऱ्यांगे बोट दाखयना हांव मुगले सांगता. I was lost in my life. I also went through a lot of shit. I जायत मुगे जिविता हांवें चोयला आनी जाणा मुगे माय म्हाकाय बी धाकटी आसतना सोडून गेलोली. So nobody was there. मुगे भयणान म्हाका वयर काडलें. And I was also like a lost ship in my house. आम जायच्या मिस्टेक कोताय पूण दुसऱ्याक कितें दिसता आम कितें कोताय दुसऱ्या बोट दाखयताय आम दुसऱ्या रोखडी पारकिताय हांव ते एशको कोता पूण आम नोणाय आसताय आम वोसोन तेको तेगे प्रॉब्लेम इचा नाय बट वी टॉक आम लोकां खबर कोताय अरे ते एश कोता ते तेश कोता तो एश कोता तो हिंग थिंग हे वयता पूण आमी ते मनशाक कन्फ्रंट कोन्न बाबा तुगे प्रॉब्लेम कितें तुगे कितें आहा आम केन्ना विचारताय डू वी आस्क नेवर आम रावताय आमचे बरे कोण अप्रोच कोता म्हण सारकें सारकें न्हू आम दुसऱ्याक खबर करूं 2 मिनटी देखून फाटी रावनाय विदिन नो टाइम आम दुसऱ्याक खबर करूं लागताय दिस इज आवर डे टू डे कन्वर्सेशन्स इन गोवा ऑल्सो आम चित नाय आम कित उलयताय ते कोणा बाड्या पूण आम चित नाय तो बाड कित प्रॉब्लेमा वयता वी डोंट वांट टू स्टँड विथ दॅट पर्सन आम तेजे बरी उब रावों सोदनाय तेक हेल्प करूं बाबा तेक मोग जाय तो तेक ते ना चल आम तेजे बरे सोगलीं एकठांय जावन तेक हेल्प कोरया आम तेशको कोनाय आम कित कोताय खबर कोताय सेम वे दिस सॅमॅरिटन वुमन शी वॉज गोइंग लुकिंग आउट फॉर लव ते लव जालो शी डिडंट गो फॉर दिस सॅटिस्फॅक्शन सेक्शुअल सॅटिस्फॅक्शन नो तेगे गोमेलो ती बाडी मोग सोदताली एशकोन कोण तेगे 5 घोव जाले आनी हो तेगे सवारलोलो एशकोन आमी बी पूण आमी न्हू तो मोग सोदताय आमी इसरोताय कित्याक देवागेलो मोग म्हणलो is the only source of satisfaction. Jesuge moga thought, you know, you can stay anything, you can do anything and stay without anything. This I can prove. I have been here alone, standing strong till date, without even urging to have a man in my life, because my Jesus is with me. Then sangila barastolo. How to get go, aksang to get duk awa to barabot. You know, ami isrot I dev amchi pure asmon. Am kai bi poil zatale. Before I also didn't know. Awi nona lole. I didn't know the scripture. It's not that how I buy a Bible watch nale. I was a born again from long back, but I didn't know. I have scripture was telling I knew the Bible, I used to confess the scripture, but I never knew the word of God had power. And ani mak ek I hobo nali kiti amge goje am kenna sango kuna ki dev amse tu mok ani kai sang we were unaware. फकत तो gospel आयकताली घारेताली हांव आनी आख्या 7 वर्सां आसतनसोन इगोर्जेन जालोलें थिंगा जालो म्हळ्यार जाता हांव फादरांगे मांडेर बसोन आसतालें लागता आसतनसोन बिकॉज आय वॉज गुड इन सिंगींग पूण gospel वाचतालें सगलें आसतालें prodigal सना एक म्हाका सदां उगडास जाताली कित्याक ते चेड्यागे ती स्टोरी आनी जेजू घुसार माताय ते वाचताय तें एक सगलें हांव जाणालें आनी हांव बरें रोटालें ते मोनुमेंटा जेजूगे आयडला बरें वचोन हांव मुटाल म्हाका तोरीसर म्हाका ही खबर नासली की तो मुगे पातका लागोन मेल म्हूण you know that much lost we were and still we Catholics are lost so many of us are and we shouldn't wait for them to come near us we should approach no matter कोणू जाऊ तू बसता कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सो आतां मुगे चेड्या फोन येयलो UK सोन तेका हांवें कितें सांगिल्लें तें जाण तूं बाबा हांव तुका रोजार धाडटलें मुगे चेडे सोद्दां रोजार कोरया आनी तूं सोद्दां हे स्क्रिप्चर वाचा तेन्ना म्हण म्हाका आंटी म्हाका धाड्या हांव तें रोजार कोत्तलो सी when we give them that encouragement know that God the word of God works
people get Yes. encouraged. हांव मुस्लिमां देखून सांगता हांव तुका स्क्रिप्चर धाडटा बाबा देवागे फेवराची तुजे तू रोजार कोर म्हूण and they approach us, you know why? तेंगे देव दुसरो आनी आमगे देव दुसरो. We have one God. Nobody has seen God. एक आमगे देव spirit who loves us unconditionally. आमी ती आमची Amen. मध्ये जाताय ती हो तेसलो तो ते जातीचो तो हिंदू तो मुस्लिम म्हूण आमी कोता हांव पयलीं केन्ना कन्सिडरू कोन्न हें हांव नोणा आसलोली this religion, you know, but आता आमगेले हे सगळे that's why हांव पयर मानिपुरा सदांच वयतालें because I was feeling that this thing burden on my heart, you know. पूण आतां हांवें सोडलें, you know why? That media makes you full of hatred. की media तुगे काळजां मोग आहा तो न्हू आनी hatred घाता because तूं ते कोताय तें चोयता न्हू you feel आवय हे एशको कोताय आमकां क्रिस्तांवांको your heart starts getting that hatred inside. So I avoid it now. आयकना आतां तो न्यूज आयकपा बंद केलो कित्याक काय म्हळ्यार I realized in the later stage I will have hatred for those people. पयलीं म्हाका केन्ना जायनासलें ते हिंदू एशको कोताय you get irritated. So I left seeing the आमी ते media मोठी न्हू सांस सोंडिपा जाय. Media is the biggest devil which spoils our peace. And this woman, poor thing, because she had no love, she was going like that. Who did not know Jesus. She knew there's a prophet coming. Te hoborali prophet et mun. Ani magi jenna Jesu te ing zap konte sangota. To ti mota tu prophet astalo mutti teka. She comes to know. So एक prophet mun. Yeah. आणि ती बाळी ती सांगती कितको मोग सोदताली आपल्यागेर हितू रिलेशनशिपांक आनी ती आपल्यागे तो मोग फुलफिलमेंट करूं सोदताली आपल्यागे काळजांक but only ending up what? Unsatisfied. Am I right? Yes. Praise God. You end up like this. I also, I'm telling you all, you know, I went through lots of hurdles in my life. I zait but utole. But you know, God is so good. His love is so unconditional. And I've experienced it. But still, you know what? आज देखून फॉल्ट जाता हे चित उगडास करूं की हांव इतू मेळ्याक चिकडां हाडलें तेन म्हाका वयर काडलें आनी इतू म्हाका आनी जेजूचे बसयन दवरलें ओळी राण केली दिलें सगळें दिलें आनी हे देशे म्हजे मोड येयले म्हणटरी हांव ते हेजे दर्या ती ल्हार नाय तेश कोन्न हालो आतां आनी हांव मागीर जेजू सांगता जेजू म्हाका गुन्या बोगोश कित्याक तुवें म्हाका ते चिकडां तुले ते तोड्या तूं साडका भाशेन तुवें म्हाका वयर काड म्हूण आनी तुवें म्हाका तूं वळख्याल म्हूण म्हाका तुवें सगळें दिलें एंड वी डू दॅट आमी इसरोताय आम कितें आमगे लायफ पास्ट आहा तो आमी इसरोताय आमकां दिसता मातशें आम 2 शीर वयर चोळी वी फॉरगेट वॉट वी आर डावन. That is not humanity. We should know that we all come and we all are one. कोण एशको भिकाऱ्यां चोयताय तेंक म्हळ्यार थिंग रोस्त्यार तेंक सोदा ते सांग चिकल कोचरो म्हूण. But if we embrace those people, right, it's the greatest blessing. आनी हांव देवा फकत एक आर्ग दिता म्हाका देवान तें काळीज दिल देखून. I love those people more. हांव व्हडल्या मोग करूं वचोना. I love those people, those who are on the streets. ते कोण एक येताय फकत तेंका हांव भीक दिना. I don't give them money. हांव तेंक जेवणाक कितें दिता but हांव तेंक ऑन इवन हांव तेंक ऑन एश कोन्न पिझ्झा आनी कितें ऑन तेंक दिता शॉपाचेर पूण हांव तेंक पयस दिना. You know, when we spread love, we get love in return. This is the biggest funda, you know. God Yes. said love one another. When we give love, right, it comes back to us. If you give hatred, that is what we get back. So we should surround ourselves only with love, no matter what is our situation. आमगे कसले situation जाऊ तुम मनशाय आसा हुशाला सगळे no. I'm really telling you, since I'm in the word, मुझे पण persecutions मुगे दिसान दिस येताय सायबा बोगोश म्हाका दिसता म्हाका सांग एक पार्ट म्हाका खंय धांवमान वचोन दिसता. You know, आणि ही persecutions येल म्हणटरी एक पार्टी you cannot even तुगे तुज्यान स्थितीत देखून दवरूं जायना रोजराचेर देखून तुगे स्थितीत बसना. हांव ऑफिसान देखून कितें कोता ब्रदर जॉन्सनाय घाता ते कोणी आयकोता मोदें आनी मुगे म्हाका आनी कितें जालें जाल्यार ऑफिसान कोणूय येयलो मुगे थिंग डिस्ट्रॅक्ट जाता पोतून बंद कोता आनको लायता. बट यू नो मागीर तुगे थिंगा तितलो प्लेस तुगे तो मिस जाता सदांच चिंतून येता आज हांव बरोवपा लागतलें. यू नो हांव सिस्टरी आयज सांगो सोदतालें सिस्टर म्हाका एक आनी एक दुसरे म्हयन्यार एका सॉरी ऑगस्टा मुको जायना सप्टेंबरा देखून म्हाका आय वॉन्ट टू
preach the word, share the word of God. Because the more I stay here idle, sitting at home, doing nothing, that evil one bombards you with thoughts after thoughts. But praise God, I am in peace at the moment. But you know what? He uses my son against me. तो एश कोण मुगेलो सुसेग पेडे करू येता मुगे बाबा तुल्यान बाब एश मुटलो आणि you know, as we are getting aged also, you know, these things really matter sometimes. You know, those who are of my age will understand it. And being a mother, when a child says something to you, it really goes. But then now I have learned to crucify myself because Christ lives in me. It's no longer I. Today I had a little bit of misunderstanding with my son because of the housekeeper, and he was really bad with me, and which hurted me a lot. But then I remembered that scripture, Galatians 2:20, and I said, forget it. I said, I don't want to think about all these things and be in that pain, which I shouldn't have that pain. It should go away from me. And I'm thanking God for giving me that grace and strength to walk with him every step. And I'm asking him for that same thing. I told him, God, I want to be there with you. Every step, walk step by step with you. I don't want to live this life, worldly life, busy with everything, thinking about my mother, my children. No, Lord, I want to be with you. Before I was in that world, now it's no longer I, but Christ lives in me. So in short, I want to tell you all that it is only love that will keep us going. And that love, what if we do good in this world? Am padiya sonsra kit bor ko taino te cham mukar geno to ni Jesu borek amge muge garaka muge gadi o kit ha te au geno ichna au ito fokot ai kit bor pon kelte muge sajra borek muge bauboina mode muge friends mode everywhere in the world within my colleagues am kam ko tinga. It is only love, you know, not hatred. Poila kite muge kama lagon bi kite zala orzotale grumble. I used to say some things for the GM. Now I have left it. Au fokot tek bless kota, teke burgya bless kota. You know, tegeli yes, Samaritan woman angeli story. Amge human condition reflect jata. Am I right? Yes. It's Oi, sister. our lives. Inga tinga bautai moksot pak. Amge burgi dekon, they lose their way. They get lost on the way because they also are looking for love, which nobody can give them, but they think that only the world can give. But no, sansra pod mog meta. It is all foolish. It is all rubbish. It's not love. It's all lust. But the love what God gives us, it's eternal love, unconditional. So muta come to no matter how we sin. And when we repent from our heart, amge karzas on duk don, hum chetne dyako magta hai. He is such a beautiful, wonderful God. Praise With God. a beautiful heart, he loves us. Unconditionally, he loves us. Am kitle white ao don dis rozar ko na so tisri disa dekho in Jesu ma gunya mo gusto muj bara to soda sota ek minti asota am ki sota ao I saw rozar kelo na dewa bodis na stone. No, I was having this mentality, you know, thinking kita sogri motali ao tu rozar ka paza. No, I stopped it now. Ao muko zatte basin ao muge dewa muge karzan son rozar kota dewa bore Jesu muge ek line dekho Jesu tu muge ai ko. And I cry means I don't cry emotionally. You know, when I pray, even now a worship song, mutzaleri, out there words feel kon devageti ek scripture muge karza homon muge todyan duk awat rat. I cry like a baby when I go in front of God because He's the only one we can talk to. He's the one who loves us true. Yes. Amen. Na mangelo na burgangelo kind, and this I have realized, and I know God is the only one who loves us more than anything in this world, and nobody can love us Praise more God. than. Thank So you, we Jesus. are God's child. We have to give that same love what He has shown towards us. Towards other amge dusri bhau bahina adi phase amge zaijan bhau bahina igoche dekho yetai, but you know what, they are lost. Yes. But True. they have no
understanding. They don't know what is there with their lives. The motai kita am jan bokshilo na. No, there is thank hoboro na. Boxon kitko mette. Te kita then scripture वाचलो ना. I काल तुमचं एक ग्रुपा सांगलेलं मगे चॅट कित मोठं. Because they have no understanding. When we get in the understanding, you know, हांव सदां म्हाका सिस्टर जॉनीन आतां म्हणटाली आमगे फॅमिली सांगपा बरें मुश्कील म्हण मुगे घरान देखून तेंच जाता. हो जाणा कितें सांगो गेल्यार तूं पास्टर जाल म्हणटाय रोखडी. Very fast. हा मुगे मामा पास्टर जाली आतां दिसान देवागे उलयता. You know, because तूं केंच ना मुगे फॅमिली देखून हांव तेंक सांगो हांव पळय मुगे भयणी देखून सांगतालें कॅनडा खातीर. हांवें सांगिल्लें तेका तुका म्हळें हांव 1000 पाट करेक्ट कोता. तोंडातू उतरां नेगेटिविटी हेल्थाचेर उलयनाका. हांवें म्हळें तूं तेश कोन उलयल्यार तुगे घोवलयत म्हूण तुयी उलयता. हांवें सांगलें तेका तूं तें उलयनाका. टॉक गुड वर्ड्स अपॉन युअर लायफ. ते म्हणटा हांव जाणटी जावपासा अशें उरतलें. हांवें म्हटलें वॉट यू आर टॉकिंग नॉनसेन्स. हांवें म्हळें देवागे उतर आमकां सांगता बाय माय स्ट्रायप्स and my stripes you were healed. You are already healed. I told her तुई ते फकत उतर देवागे gain. Believes जावपा जाय. Because only faith. Brother Johnson सांगतालो. You don't have to do any exercises. तुई फकत तो बागाट गेनूच. जेन्ना देवान सांगलो ना तुका रोजार कोर, ओळे ओरेसां कोर, ओळे लादीन कोर, ओळे तेस कोर. देवान सांगलो ना आमकां. हुंय बरयलो ना देवान. दातेस केल्या हे 2-3 पाट म्हळ्यार तुका ते मेळटलें. No, 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 no. God said, even ask once, but with faith. He said, तूं आवाळतान मागतोलें आनी बिलीव जातोलें तें तुका मेळ्ळें म्हूण देवान सांगिलां तुगे जातोलें. See what a word God has given us. तोरी पुसान मालताय. Am I right? Even now. म्हाका देखून सांगो हें उतर. हांव तें मार्क 11:23 देवान सांगिलां स्पीक टू द माउंटन. बट हांव माउंटनाका उलयताय वयल्यान जाल्यार आमी त्या माउंटना एंटरटेन कोताय. हांव आयला हांव जाण मुगो फातिमा एस जाल गो बाबा एश म्हण गो तो एश कोत गो. आम ते आनी वाडोवन आमगे लायफाचे आनी बर्डन कोन्न घेताय. वीथ मेक इट अ बर्डन. You know, आणि तो देवचार आमची बरी आख्खो उगोत आसता केदोन आम कुगसार आमकां ते पोतून त्या चिकडां उडोवपाक. आम वयत चोलो आनी पोतून देंव वयता. But then you know what? तुम रियलायज जाली ते चोकता तुम पोतून देवागे उतर घेवन वयर सरो जाय. कित्याक देव आमगेलो काकुटसार मोगाळार तेची काळीसां मोगान बोलो आहा आनी कितें ना. आनी कितें ना पयलीं ओल्ड टेस्टमेंटान दाखयलां देव फास्तितालो आयकना म्हणटोरी इज्रायलायट्सांक कितें केलो तें. बट दोज इज्रायलायट्स वर नॉट ग्रेटफूल. ती देवा कोडे देवान बाडेन केलें तें चोयन देखून ती दोड धांपतालीं. तेंक देवान रेड सी ओपन केली. तें क्रॉस करून उदो तें डिवायड कोरून तेंक लँड केलें ड्राय लँड क्रॉस कोरून गेलीं. जॉर्ड देन इन व्हॉट यू कॉल दॅट इन नॉट जॉर्डन जेरिको. Then the Jordan also was dry. They took the Ark of the Covenant. आमगे देवान केलो त्यो मिरेकल्स चोयन आनी कोणूक कुड्ड देखून मुटची ना देव आमगे देव न्हू म्हूण. पूण ती तोरी पुसान तें चोयन देखून देवा दुबावतालीं. इतू कोण देवान तेंक माना धाडो सकल तोरी पुसान तें हायन ती आनी ग्रिडी जावन चोड चोड व्हरून घरा भितर दवरता आनी किरी पडटाले. ती देवा गेले उतराचेर सारकी नासलोली. पूण देखून देवा राग येतालो ते दोना. पूण आतां आम केसनी ओली forget about doing small sins. ओली किरमी दोरा देखून तो बॉक्सोन दिता. जेजू आमचे देवा बोरेक आनी आमगे ती वेल आलो ती तोंड काली जेजून आनी आमकां ती ग्रेट पाव केली देवा बोरेक. So blessed. आम कितुले बेसांव घायले जेजून जेजून आपल्यागे लायफ दीन आमकां लागोन जेजून आमकां देवा बोरेसा राणी आनी राजा कोन्न दवरले. But do we realize that? We don't realize that. Forget y'all. Me, I don't realize it. I sometimes feel so bad that I am not even worthy to do this, you know, with God. When He had, for me in my life, तुमगे लाइफ हांव नोडा देवान कितू मिलाग्र केल्या तो पूण मुगे लाइफ I have seen the miracles in my life every moment. He has been with me.
Like a rock, he stood by my side. Whether it's being mediator thing, he has been there through my friends, through one of my best friend in Kuwait, Farzeen. She always stood by me. God sends his angels. Angels, praise Praise He God. comes Jesus. and says, "Awo Jesu mag poisa le koru." Amki disota oi san Jesu sakale talo. No, No. he will send his Sent through angels. people. Oy. People. Munshan kodlan, oy. But we don't realize. Amutaita kitko kotala am amge bolache kotai. Awo ao muge manager ama kitu pagar meta. Are pisha pagar hui 2 minta आम्ही तो ते पगार मुगे आज मुगे problem मुगे 4 लाख आलं ते 2 लाख झाले. So it's like this. You can never boast about your salary. Yes. कितू बाग 7 लाख भी bonus मेटाला और साक. Imagine पुन्हा किती nothing. Thank you, Jesus. This is life. We have to realize we depend on the riches what we have. No, my dear brothers and sisters, those riches are just temporary. Like Apostle Paul said, everything in the world, he said, he considers it garbage. And it's so true. I also consider that now because I know the truth. And that truth is setting me free. And I know now what is this riches. I used to think, now no, my mindset has changed. Fatima sangtale finances alagon. Punna muge at mindset change alai sangila Jesu. How tujhe depends ata. Tui maki tui mak burgi dilai. Tui muge mind bolna ti tu zana how kitko keto te tek soglang. Because he knows every moment what pain I go through. And he stands by me to comfort and strengthen me, telling me, Fatima, I am with you. Yes, I he's will with us. go through you through those rivers. He said, those waters won't take me. Yes. When I go through the fire, he said, it will not burn me. I will Yes. not be, nor he said, the flames will not scorch me. So Praise that God. much is when my God is telling me, why should we doubt that loving God? How can we doubt that Lord of us, God of us, who loves us unconditionally? You know, in Psalms 52, 1 to 2, you know what David says, the psalmist says, as a deer pants for streams of water, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Konkani Fatima Tungal. Conquer. Vatspa meta sister ka. Praise God. Koinche re? Koinche? Psalms 23. No, Psalm Psalm 42 go. 42. Sorry, sister. Praise God. Psalms 42. Psalms 42. Great, Fatima. Praise God. 1 to 2. 1 to 2, sister. Great Yeah. Jesus. Okay. जशे मेरू वावती जोरी तान येता तसोच मोच्या देवाक आत्मो मोसो तुका ऑन्ट्रेक्ता देवाक मोच्या जीवाच्या देवाक तानेला मोसो आत्मो केन्ना ताचें दर्शन घेवन म्हाका वचूंक मेळटलें. Amen. Amen. So, David, inga Psalmist sangota. How the deer pants for the water. Konkani nata in sister in sangil teshkun. So mta apgelia soul atmo mugelo te utka thatuk tanela dunya. Tori mugelo atmo thirsts for God, for the living God. That same thing that Samaritan woman. Jesus te sango sodita ki thirst for God. You know, he tries to make Jesus teka recognize koro sango sodita Samaritan woman to thirst for God. So also he thought sango sodita ki that living water can be found through him and in him. Amen. Am I right? Amen. Amen. God shows his Thank love. you, Jesus. Give me that answer. Anybody knows how God showed us that he loved us so much? By dying on the cross for us. God showed us his love by sending his only son on earth and sacrificing him for us all. Am I right? Yes, Yes, praise the amen. Lord. Yes. And he gave us a new life. We were sinners, lost in our sins in the drainage where nobody wanted, stinking, smelling.
But he lifted us up because of Jesus. The blood of Jesus covered it all and gave us the victory. From sinners, we became the heirs of Christ. Praise God. Thank you, Jesus. We are now equally with Christ, sitting with him. Praise Jesus. And he's coming soon to take us. So we must be ready to take the first flight and go with Jesus when he's coming. So this is how Jesus was showing his love for us by giving his Holy Spirit. To melo, mon gelo puntena apla gelo povi totma dalo amka. So that he would teach us, he would lead us in the right path, where to go, what to do, by giving us that conviction. And not giving us that conviction, and not giving us that conviction for convicting. He was not convicting us for doing anything wrong, but he was giving us the conviction not to do something wrong. He was showing us the right way. He's our counselor. I ask him, Holy Spirit, teach me how to do this, how to manage my time, what to do, because I am lost with these things. Sometimes I don't know. Time waste kota. Tiga times then I get very irritated because I couldn't spend time with God. So devil kitkota amka busy dota nakka loy. You know, keep us so busy, we fail to understand his tricks. We should acknowledge, my dear brothers and sisters, we should try our best or ask God to help us out of all these things what we are going through. In our weaknesses, he is our strength. He stands by us. When we call on to him, he's always there. He's just not far away. He's with us, in us, living in us, dwelling. So lucky we are. We are blessed to have God dwelling inside of us. And still we fall. Still we do the same mistakes. We do not know how to acknowledge also that he's inside of us. Tori pusan am patka jeta am dusra habr ko tai au dekun mode mak kite rag konale ket poila hote kono kite estes nesla mak rag etalo ata bai muna au gena ta ton bon kun kita ko. It's a sin. God said you cannot judge others. Praise God. Tells us very clearly. God said, "Tu dusra judge ko tole tu sozmoshi mon upon tuk judge kuch na." No, his judgment is there for us. So don't want to judge other people before knowing the truth. Dusra kedna judge ko na kai. This is our everyday. You know, auzana goinkar kit koya am kit ko tai te amge log bolka buson. Kon dusri gawa gara ko se atolo tige khabre atolo amge gar ayani bon ko tamain kona ko ipa amge gara kore. If they come with gossips, I tell them stop there and there. Amk lokka gele habro na kai. All must do that. Must stop that person coming and speaking evil about others, and tell them that it is not right. We should correct others from doing it. Yes, sister, correct. We must very much tell them, Baba, tu ye amge gara ko inuloi na ka am dusrange poina. Amge hate we should correct. Sister Fatima. Amge kono rao izale munge boine ba teng sangta tumi rawai gori bashi rai ji korai wasai lokage obre gara na kai tumge gara korai Why to our blessings some lokage obre kono? Why to bring that people inside our house? We should straightforward sangta. Exactly. Rao ta jale bure bashi ye rawai je korai pod borai wasai obre ke lokage na kai munge gara. Oi, te sarke tekun devan amka Holy Spirit dilai to ensure that we are constantly refreshed, so we would never thirst again. So when we keep on drinking the word of God, that is the water, living water, which gives us strength, which gives us love, which keeps us refreshed, which gives us strengthened. It gives us the peace. It gives us so much love deep inside. When you are lost, so much perfect peace. You just go through a word, take that word and keep saying that and see how it works in our lives. Praise God. Praise God. Brothers and sisters, I have seen when my son was in the prison what I have gone through, but this word of God kept me going. It strengthened me. Otherwise, if I was the previous Fatima, I would have killed myself.
but God has made me anew. That word of God had renews my mind. Romans 12:2. How beautifully the word converts us. It is, we say all scriptures is God bread. 2 Timothy 3:16 tells us that it is useful for teaching us. This word teaching कितको रोज जायते कोणाको कितको उलोवपा जायते हे उत्तर देवागे शिकयता आमकां कितको देवचरा धाडावपा जाय तो कितको न्हू त्यो वस्त पयस करपा जायो हेय तेच उतर आमकां शिकयता कितको बरे भाशेन करूं जाय what is to be done in the right way. This is also the word of God. हेच आमकां देवाले उतर शिकयता कितकोन करेक्टली करूं जाय ते सगल्यो वस्तो आनी वयल्यान आमकां ट्रेन कोता righteousness and जियेपाक जेजू भाशेन. All glory to God. So see, brothers and sisters, Devan amka sogle dila. This is the word of God himself is Jesus, the sword of the Spirit. Isn't it so good, so wonderful that God has given us everything? Amazing God. 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 He has given us each and everything. It's only the thing to jog gal udokar pie. To put on line ko card and udoge and copy. The more you get refreshed, I'm going to make it the same way we have to have the word of God. We have to make that habit of reading the word of God. Ekupun scripture modmodi aundan teshenkuta konangele status putso inti word achita. It is the word of God. End of the day, konalo status but it is the word. Am I right? Yes. Yeah, but the scriptures that you know, those scriptures we have to recite every moment of our mind. Scripture data, and that scripture speaks to you when you're in a problem. You must be going through that particular time. And the word Devache tukode uloita and the utto tuka comfort kota to get cards are ema kittu part zala kittu part ma konangeli scripture vatori amuta awo Jesus even when I go to church poilo son devako sata dunya Jesus aaj aun tujbore ila muge kali zutko na ila dunya tuge utorai ko aaj tu muko uloi what plans you have for me, the purpose for my life, and God very well speaks. He really speaks through his prophets, through his men of they talk. Sometimes God really talks through his men of God. And it really penetrates into your heart, If the word of God is really alive and powerful, it's really a double-edged sword, which can penetrate. एक पार्टी जागे उतर icon, to Holy Spirit, to sir rota, you don't know why you're crying, but you are crying. This is the आमकां ब्रदर ना म्हण आमकां सिस्टर मेळ्ळी आनी होली स्पिरिट जाण आसलो आमकां कितें जाय तें. Praise God. Oh, Jesus. So पवित्र आत्मा सगळ्याच्या तोंडांतल्यान उलयता. Exactly. देखो माके तुम सांगो जाय कित्याक सगळो मोग आमचे स्वता मोग आमगे घोव कोताय ते आमगे भुरगे कोताय तो नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. God's love is the best love in the world, unconditional. There is no condition for तुमी म्हाका चॉकलेट दिल्या मुगे मामा हांव तुजे बरोबर येतलो आनी तुमी म्हाका मोटरसायकल दिल्या तूं मुगे मामा नो आमगे देव तेसो न्हू. There is no partiality. Ephesians 6:9 says that there's no partiality with God. We are all equal with our Lord Jesus. Thank you, God, for this grace you have given. Thank you, Jesus. Jesus, all glory to God. Yes, God. So we have to stop gossiping. This is why I have told this. Love those people, whoever are doing bad, even prostitutes. Never think they are doing something by their wish. Kono aplage kudi dondo Hussein kona. Nobody does it. I get very angry when people accuse other people. No, my dear brothers and sisters. Sister, kit majburiya. There are people who have problems and go and do these things. There are people aplage kudi dadoskana kotai. Odozan asta aplage gorab samalu kotai. So the problem tu bahar kadu am thank help koru jai. No thank God dakopache. Give them that love. Wow, thank you, People will Jesus. be blessed in Jesus' name. The same thing Amen. with the Samaritan. Amen.
नांवाच्यो वयताली उदक भरपाक कित्याकू ते लोक तोंडार माताला हे 3-5 जाण गोवांक घेवन आहा. This is how we are, we human beings. We are hypocrites. We just criticize others. We don't see what we are. पयलीं आमी कितें चोवपा जाय, and then we have to talk. We cannot justify others. Please, we have to stop all these things and just walk with love. Praise Jesus. Thank you. God bless you all. Thank you, sister. Thank you, Holy Spirit, for this Praise teaching. Jesus. Yes, Praise awesome. God. Thank you, Jesus. See, and that name suits you. God's glorious child. Amen. तुका Okay, लागोन come. घातलें हांवें. सांगलाय पयर कित्याक लागो गायले तें, सो तुका लागो तें गायलो आतां तें फक्त उरली मगे नांव. Praise God. आणि आवय म्हणटाय. ओय हांव तेका सोदिता. Praise God. सोदता काल नालो गो फातिमा, सगळं तुका तेंच्या काल केलें तें हांवें. Okay, praise God, sister. बरें हांवें केलें. म्हणे एक Praise नाच Jesus. शिकयतले, ही म्हाका चोयता गो हांव ब्लॉग जातो म्हणून. ताले नांव चेंज केलें, ब्लॉग आउट जालें. And no, Oy, that's why बरी. I said Fatima सांगेले God's glorious child. ताका आवाज आयकूं दी म्हणून कोण. Praise God. Praise God. God. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. आमगे फुरान बोईन काय उलयना. ना भायर आहा ते. Ah, Praise God. आमगे हजबंड कितें Jesus. उलोवपा आमगो? Jesus. Ozli sister आमगे आयकोता. तोय फायर. Praise God. चल काबार करूया न्ही? Oy, sister. Praise God. Praise God. Closing कोण करता? जोनीना कोर गो बाय. Oy, oy. Oy. Jolly जाता. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नाविंग आमेन. मोगडा पवित्र आत्म्या हे बेरार आयच्या दिसा तुवें जमा केलेल्या आमच्या सगळ्या भावाक भयणाक आनी भावाक तुका अर्घा दिता बाप्पा. हे बेरार एक एकल्याच्या तोंडांतल्यान तूं उलयलाय दुनिया पवित्र आत्म्या. तुजी स्वता तूं उलयलाय आमच्या आत्म्यांतल्यान आमच्या तोंडांतल्यान बाप्पा. आनी हें सोरें सोत जावन आसा दर एकल्यातल्यान उलयलें तें उतरांतल्यान दुनिया. आमी संवसाराची उतरां उलोवंक नात, पूण स्वर्गार राजाचें जें सोत आमकां उक्तें करून दाखयलां तुजी पदवी तुज्या उतरांतल्यान बाप्पा, तें आमी उलयल्यात. देखून बाप्पा आमी तुका अर्घां दिता. आनी ह्या सोतान आमी ओदीक ओदीक वाडूंक आनी आमी शक्तिवंत जावंक बोलिश्ट जावंक बाप्पा आमकां ओदीक पवित्र आत्म्याचें बोड आनी जाणवायेन आमकां वाडय म्हूण आमी मागता आयच्या दिसा पवित्र आत्म्या. दर एक गोडी जावन आसा तुजी, दर एक ओर, दर एक मिनोत जावन आसा बाप्पा तुजी. देखून जेन्ना आमी आमच्या वावरांत, आमच्या वावराच्या जाग्यांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या येता वयता त्या वाठांनी दुनिया आमी हो नियाळ करूंक तुज्या उतराचो आनी उतर आमच्या जिवितान आमी लावंक आमकां ओदीक दुनिया काळजीदारपणाचें बोड आमकां दी जेसू. कित्याक हेच उतर आमच्या जिवितान वावर कोत्ता आनी हें उतर आमच्या पासत झुजता दुनिया हे बेडार. कित्याक सगळें तुजें उतर तें दुनिया. कसल्या मेड्या आत्म्याचे पदवेक ह्या कुटुंबाचेर, ह्या भावा भयणाचेर आनी जमाक जालो मेळोंक नासलेल्यांचेर दुनिया आमकां बोड दिता. सगळीं तुजें उतर आमच्या जिवितान तें आपणावंक दुनिया. कित्याक कांयच न्हय आमचें दुनिया, पूण सगळें तुजें उतर आमकां सुबापणाचें जिवीत दिता दुनिया. सुफळायेन भरता. सगळीं मेडे आत्मे आहा ते कोडोन वेता दुनिया तुज्या उतरांतल्यान. आनी ओदीक आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां तयार कर दुनिया. कित्याक सगळो तूंच उलयता हे आमच्या तोंडांतल्यान. जितली आमी तुका वेळ दिता तितलें तूं आमकां ओदीक तुज्या उतरांतल्यान आमकां तूं वाडयत आसाय. देखून पवित्र आत्म्या हे वेळार आमी खेरीत तुका अर्घां दिता आयच्या दिसा पासत. आनी फुडल्या 8 दीस जेन्ना आमी एकठांय जातली दुनिया आमकां ओदीक आनी ओदीक हे उतराचो वेळ लावंक, आमी मोगान ओदीक वाडूंक, आमी उतरान आमी बसूंक आनी उतराची शिकोवणेची जाणवाय आमच्या आत्म्याक आमी वाडूंक मागता. हे आमी मागणें कोत्ता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवान.